दीस बुधवार, जुलैची 16 तारीख 2025. कार्मेल सायबिणीचें फेस्त. पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 3 वळ 1-6 आनी 9-12 पर्यंत. मोइजे आपल्या मावा जेत्रोसो मिदियानाच्या याजकासो बोकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड अरेणे उतरून व्हरून गेलो आनी तो हेरोबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जिलकूट जळटालें, पूण तें लासानातलें तें ताणें देखलें. मोइजेन म्हळें, जिलकूट कित्याक लासाना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतालो तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो. मोइजे, मोइजे. मोइजेन जाप दिली, आबले, हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरानाका. तुज्या पांयांच्यो वाण्यो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोइजेन आपले मुखामोळ थांपले, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. इस्रायेलीतांची बोब आतां म्हाका पावल्या आनी इजिप्तकार तांकां कशें दग दितात म्हणून हांवें पळयलां. तर आतां ये आनी म्हज्या परजेक इस्रायेलीतांक इजिप्तांतलीं भायर काडूंक हांव तुका फाराव्यासरशीं धाडटां. मोइजेन देवाक म्हळें, फाराव्यासरशीं वसूंक आनी इस्रायेलीतांक इजिप्तांतलीं भायर काडूंक हांव कोण? पूण देवान ताका जाप दिली, हांव तुजे सवें आसतलों. हांवें तुका धाडलां म्हणून कळच्याक खुणाही. तुवें म्हज्या परजांक इजिप्तांतलीं भायर काडटस तुमी ह्या दोंगरार देवाची स्तुती करतल्यात. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 103 1-2 3-4 आनी 6-7. श्लोक. सर्वेस्पर सगलो सुकाणवाळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे सर्व उपकार केदींच विसरा नाका. श्लोक. सर्वेस्पर सगलो सुकाणवाळो आनी दयाळ. तोच सर्व तुजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडेंक वकाद दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटायता. श्लोक. सर्वेस्पर सगलो सुकाणवाळो आनी दयाळ. सर्वेस्पराचीं कृत्यां न्याय नितीचीं. जुलम भोगतल्यांक तो नीत करून दिता. मोइजेक आपल्यो वाटो ताणें उघडल्यो, इस्रायेलाक आपलीं विचित्रां ताणें दाखयलीं. श्लोक. सर्वेस्पर सगलो सुकाणवाळो आनी दयाळ. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. सदैव तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गींचे राज्याचे घूट ल्हानांक तुवें उघडलाय. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 11 वळ 25-27 पर्यंत. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या, जाणत्या आनी बुदवंत थावन लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वै बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें.
म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन केल्यात. पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्या ताचे शिवाय बापी कोणाकच वळखना. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आधुनीक संवसार अभिवृद्धीच्या हंतार आसा. विविध रितीची तंत्रज्ञाना मुखांत मनीस प्रगतीचे वाटेर चलोवंक प्रयत्न करता. ही बुदवंतकाय देवान दिल्लें एक वर्तें देणें. दाखल्याक संवसारान असाध्य म्हणचे तसलें सोदूंक काडले विशीं आयकतना मनशाची काळजां एक घडी थटाक्क जातात. अरबी भाशेंत एक सांगणी आसा. काळोखांत एक काळी मूय काळ्या वणटीचेर सडल्यारी देवाक ती दिसता. देवाक ना दिसचें ह्या संवसारांत कितेंच ना. आमकां किरकोळ मनशांक लिपोवन दवरूंक जायतें आसा, तरी देवाक काल, आज आनी फाल्यां सर्व एकच. तो सर्व संगती पळयता. आयचे सुवार्थेंत जेजूक भोव संतोषान बापान उगडापें केल्ल्या बऱ्या संगतींक अर्गां दिवन उद्गारता. जाणट्या आनी बुदवंतांवन लिपोवन दवरिल्ल्यो ह्यो संगती ल्हानांक उगडोवप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. आमी कितलीं जाणटीं जाल्यारय देवान दिल्ल्या त्या जाणटेकायेक, बुदवंतकायेक सदांच ताका अर्गां दिवंक आनी देवा मुखार खालती जावन जियोंक तसो पवित्र आत्मो आमकां आदार जावं.